नमस्कार. आवाज गोचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. वीज खात्यान रोखडीच नोकर भरती सुरवात. वीज खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली म्हायती. गोंयच्या काजू उत्पादनांक मेळटले अनुदान. नव्या येवजणेक सरकारान दिली मंजुरी. दर एका नागरिकान पाळचे येरादारी कायदे जाल्यारूच गोंयान अपघात जातले कमी, सांगता सभापती रमेश तवडकर. उत्तर गोंयान घरांनी, फ्लॅटांनी तशेंच हॉटेलांनी लोक भाड्याक दवरतात तांच्यांनी घर धन्याक दिवचे दस्तावेज तशेंच नोंदी खातीर तपशील पुलिशेक सादर करचे, गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान दिला आदेश. तरणाट्यांनी सुवाताचो फुडार स्वयंरोजगारांतल्यान घडोवपाक जाय तशें गोंयांतल्यान बेरोजगारीचो प्रश्न सुटावो जातलो, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास. आनी कोविड नेमांक पाळो दिवन शुक्रारा वास्को नवे वाड्याव वाठारान वेलंकनी सायबिणीचो उत्सव मनयलो व्हडा उमेदीन. आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ह्यो खबरो आतां विस्तारान. वीज खात्यान रोखडीच नोकर भरती खातीर सुवाती तयार जातल्यो अशी म्हायती वीज खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें दिली. हातूंत नवे अभियंते, लायन हेल्पर्स, लायनमॅन, सहाय्यक लायनमॅन, स्टेशन ऑपरेटर्स ह्या सुवातां खातीर नोकर भरती जातली अशी म्हायती सुदीनान पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. In near future, there will be engineers recruitment, line helpers recruitment, then assistant linemen, station operator. These are all categories workforce is required for. काजू प्रक्रियेच्या उद्देगांनी चडांत चड गोंयकार कामगारांक संद दिवची त्या खातीर उद्देग खात्यान काजू प्रक्रिया उद्देगां खातीर रोजगार अनुदान येवजण सूचित केल्या. येवजणेंतल्यो अटी पुराय करपी उद्देगकारांक सरकारा कडल्यान वर्सुकी 10 लाख मेरेनच्या अनुदानाचो लाव मेळटलो. उद्देग खात्याची ही अनुदान येवजण फुडली 5 वर्सां कायम उरतली. सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम काजू प्रक्रिया उद्देगकारांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. येवजणेंतल्यो अटी पुराय करपी उद्देगांक कार्यरत गोंयकार कामगारांचो उण्यांत उणो पगार वा वट्ट खर्चाचो 50% इतलें अनुदान सरकारा कडल्यान मेळटलें अशें अधिसुचोवणेन जारी केला. येरादारीचे कायदे जर दर एका नागरिकान समजून घेतिल्ले जाल्यार गोंयान अपघात कमी जावपाचे अशें सभापती रमेश तवडकराचें म्हणणें. ज्या वेगान लोक गाडी चलयतात ते बेशिस्त चलयतात आनी स्वताच्या जिवा वांगडा आनी हेरांचोय जीव त्रासान घालतात. कायदेशीर पळोवपाक गेल्यार तांचेर खर कारवाय जावपाक जाय जेणे करून अपघात कमी जातले अशें रमेश तवडकराचें म्हणणें. म्हाका दिसता की हे जे लोक आसा म्हणजे ट्राफिकाचे रूल जे आसा न्ही ते जर आमी जर सगळे समजून घेतले जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडेंट बऱ्याचपणे कमी जावपाक शकता. पण त्यामुळे म्हाका दिसता की आज पयलो हांवें जुवारीचेर जो एक्सिडेंट जाल्लो बाट्टेसाक आमी पळयलो म्हणजे एज ए ब्रिजाचेर इतल्या स्पिडीन गाडी वचून की त्यानंतर ते बॅरिकेड्स तोडून जसं नदीक पडूंक शकता हो एक आश्चर्याचो. म्हणजे एक तर लोक ते खंयतरी ड्रिंक्स घेवन जे आसा न्ही म्हणजे बेफिकी परवा नासतना गाडी चलयता आनी आपल्या तांकां जिवाची परवा ना अशा तरेची गजाल आसा. काल सुद्दां जो एक्सिडेंट काणकोण जाला तो तातलोच एक भाग आसा. ज्या स्पिडीन तो मडगांव टू कारवार जो वतालो आसा न्ही ताणी जी स्पीड व्हरली आसा ती म्हाका दिसता की एखादी अशाच तरेन गाडी इतल्या स्पिडीन वचूंक शकता टर्नाचेर सुद्दां आसा न्ही की त्यामुळे हे लोक अत्यंत बेफिकीरपणे गाडी चलयता. त्यामुळे काळजी घेवपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता बरेच कडेन म्हणजे आमी भायल्या कंट्रीक सुद्दां पळय जो ज्या तरेन स्पीड जो कंट्रोल गाडी चलयताली तांचेर म्हाका दिसता एक्शन जावपाची गरज आसा.
उत्तर गोंयांत जितल्या घरांनी फ्लॅटांनी तशेंच हॉटेलांनी लोक भाड्याक दवरतात तांच्यांनी भाड्याक दवरच्या पयलीं घर धन्यान दस्तावेज दिवचे पडटले तशीच नोंदी खातीर तपशील पुलिशेंक सादर करचे पडटले असो आदेश उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान दिला. हो आदेश 8 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबर मेरेन 60 दिसां खातीर लागू आसतलो. तशेंच गोंयांतल्या सायबर कॅफे मालकांक पर्यटकांचो नांव, पत्तो, संपर्क क्रमांक आनी ID पुरावो आशिल्ली नोंदणी सांबाळपाचो आदेश दिला. तरणाट्यांनी स्वताचो फुडार स्वयंरोजगारांतल्यान घडोवपाक जाय तशेंच जायत जाल्यार गोंयांतल्या बेरोजगारीचो प्रश्न सुटावो जातलो असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायला. गोंयच्या उद्देजकांक लागपी मनीसबळ उपलब्ध करून दिवप तशेंच गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगार दिवपा खातीर गोंय सरकारान खासा TIP विभाग चालीक लायला. ह्या विभागाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. म्हणजे ज्याची इनिशिएटिव्ह ज्याची गरज आशिल्ली इतके दीस आमी सदांच म्हणटा की देर इज अ गॅप बिटवीन इंडस्ट्री अँड यूथ. तो गॅप फील करपाचें काम दीस TIP सेल हाज्याय फुडें करतले. अश्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स आमी सातत्यात घेता. हांवूच सोदतलो, अदरवायज आय विल स्टार्ट विथ माय ओन बिझनेस. हांव म्हजो बिझनेस सुरवात करतलो आनी त्याच खातीर म्हणटा हांवें स्टार्ट केन्नाच्यान जावपाक जाय तर करियराची स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इयर ऑनवर्ड्स. वेन आमी एडमिशन्स घेता, हांव BSc कॉम्प्युटर सायन्साक जर आयलां, हांवें BCOMाक फर्स्ट इयराक जर एडमिशन्स घेतलां, हांवें फुडें कितें करपाचें ठरयलां हें निश्चित जावपाक जाय. इफ हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता मागीर आमी म्हणटा जो आमचो एम्प्लॉयमेंट रेट म्हणजे जो खूब मोठ्या प्रमाणात अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वाडला पळय न्ही तो वाडचो ना. कोरोनाच्या सगळ्या नेमांक पाळो दिवन शुक्रारा दिसा न्यू वाडो वास्को हांगच्या वेलंकनी सायबिणीचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. फाटल्या सप्तका सावन इगर्जेन नोवेना चालू आसली. फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनोवंक मेळ्ळो ना, पूण अंदू वर्सा परिस्थिती नियंत्रणान आशिल्ल्यान हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयला. त्याच प्रमाण वेलंकनी सायबिणीचो हो उत्सव क्रिस्तांव भावांनी मनयलो. ह्या निमतान एक मीस घडोवन हाडिल्ले, हातूंत शेकड्यांनी भक्तांनी वांटो घेतिल्लो. प्रार्थना सभा उपरांत बाळगोपाळांनी केक कापलो. उपरांत केक कापून हाजीर आशिल्ल्यांक रिफ्रेशमेंट्स वाटले. तशेंच ह्या उत्सवांत सगळ्या धर्मांतले लोक वांटो घेतात आनी व्हडा भक्तिभावान हो उत्सव मनयतात. भाजपा फुडारी सोनाली फोगाट खून प्रकरणांत वादग्रस्त आशिल्ले कॉलिस बीच शेक क्लबाचे बांदकाम मोडपाक शुक्रारा सकाळी सुरवात जाल्ली. मात कांय वेळा उपरांत ह्या कारवायेचेर सर्वोच्च न्यायालयान स्थगिती हाडल्या. त्या खातीर फुडल्या सुनावणी मेरेन कॉलिसाचें बांदकाम मोडपाचें काम बंद उरतलें. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशांत हस्तक्षेप करूंक शकना अशें सांगून राष्ट्रीय हरीत लवादान कॉलिसाचे धनी लिनेट नुनीस हांची याचिका भायर आयिल्ली. ही याचिका भायर आयल्या उपरांत कॉलिस वेवस्थापनान सुप्रीम कोर्टान धाव घेतिल्ली, पूण सुप्रीम कोर्टाचे सुनावणे पयलींच शुक्रारा सकाळी 7 वरांचेर कॉलिसाचें बांदकाम मोडपाक सुरवात जाल्ली. त्या खातीर ही कारवाय अन्यायकारक आसा अशें कॉलिसाचे धनी लिनेट लुनीस हांणी आदवोगादाक सांगलें. ह्याच रेस्टॉरंटान सोनाली फोगटाक तिच्या वांगड्यांनी बळजबरीन ड्रग्स दिल्ले. त्या उपरांत सोनाली हणजूणच्या हॉटेलांत मेल्ल्या अवस्थेन सांपाडिल्ली. स्टे न्हू सडनली तुमी आतां एकाक येता 24 वरां अशें जावकूच ना मरे. तेच तुमकां रिपीट तुमी तांकां क्वेश्चन करपाक जाय. मिडिया तुमी आतां तांकां सांगता बाबा कितें जालां काय म्हणून 24 वरां दिवंक ना मरे तेंच्यांनी आमकां.
तुम्ही त्यांना विचारपाक बाबा इतकी हरी कित्याक आहा का म्हणून नॅचरल जस्टीस मेळोंक हय कित्याक इतकी हरी कित्याक 24 वरां ना मागीर तूं चिंत मरे कितें आमी ते आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट तेजेर कांयच उलोवपाचें ना म्हाका फक्त इतकेंच की आमकां स्टेबल रायट न्हू इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता म्हाज्या प्रमाणे एटलिस्ट टू माय नॉलेज म्हाज्या प्रमाणे तरी ही पयलेच फावट आयकता अशें कोण कशें केलें तें तुमकां कळलें तुमी फायंड आउट करून हेज्याच कडेन कशें काय म्हणून म्हाकाच कित्याक म्हाज्या क्लायंटाकूच कित्याक हो प्रश्न आसा तर तुमी तेंच्या कडेन मांडपाचो अशें तुमकां खबर आसतलें कितकेशेच आहा मरे इश्यू कलिसा सारकी ड्रग्स रॅकेटात चलोवपी आनी बेकायदेशीर पद्दतीन बांदकामां करपी हॉटेलांचेर आमी कारवाय करतलेच अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हणलां एनजीटीच्या आदेशा प्रमाण शुक्रारा सकाळी कलिसाचें डिमॉलिशन आमी सुरू केल्लें आतां ताचेर सर्वोच्च न्यायालयान स्टे हाडलो आसलो तरी फुडल्या सुनावणेंत आमी आमची बाजू मांडटले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा एक म्हणजे ताचेर एनजीटीचो जो स्टे आशिल्लो तो स्टे काडलो गेलो सो दॅट डेमोलिशन करप हें स्टेटीच्या हातान आशिल्लें सो दॅट आमी सकाळी तेजें डेमोलिशन स्टार्ट केलें सकाळी डेमोलिशन स्टार्ट केल्या उपरांत बरेचशे डेमोलिशन एज पर माय इन्फॉर्मेशन जाल्या त्या खातीर एक गजाल पयली निश्चित आसा ड्रग्स आनी इनलिगलिटी हाका सरकार केन्नाच थारो दिवचें ना हांवें पयलींच सांगलां म्हणजे इनलिगलिटी ज्या ज्या जाग्यार चलता थंयसरले इन डिटेलान वचपाचो तदोदी सरकार आपल्या परी पुराय प्रयत्न करून अश्यो इनलिगलिटीज डेमोलिश केल्यो वयतल्यो आनी ड्रग्साक केन्नाच थारो दिलो वयचो ना त्या खातीर ऑलरेडी जाका डेमोलिशनची ऑर्डर आशिल्ली म्हणजे डेमोलिशन स्टार्ट जालें ऑलरेडी ताका सुप्रीम कोर्टान स्टे मागीर खंय तरी 42/10 म्हणजे जे स्ट्रक्चरार ताका म्हाका डिमार्केट केला आमचे कलेक्टर्स डेप्युटी कलेक्टर्स पुलीस ते आशिल्ले आनी उरलेले सगळे डेमोलिश केला इलिगलिटीज ज्या जाग्यार आसात आनी अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या जाग्यार जर ड्रग्स आनी इलिगलिटीज जॉयंटी आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन एक्शन घेतले वयता कोविडा उपरांत बेरोजगारी सगळ्या जगांत वाडत आसा तातूंत सर्वायवल इज द फिस्टस्ट अशें आशिल्ल्यान गुंडगिरी फक्त गोंयांतूच न्हय तर पुराय देशान पसरपाक लागल्या अशें विधान मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें केलें बेरोजगारी हें वाडट्या गुन्यांवा फाटलें मुखेल कारण आसा अशें मंत्र्यान म्हणलां तशेंच ही गुंडगिरी सोंपोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन हाचेर उपाय काडपाक जाय अशेंय मत सुदीनान ह्या वेळार उक्तायलें युनायटेड स्टेट्स आणि हे केलां की जी इकॉनॉमी आसा ती आनी बाकीचे सगळ्यो गोष्टी कमी जायत आसा सर्वायवल इज द फिटेस्ट ह्या खातीर काही लोक जे आसा गुंडगिरी करणारे किंवा इतर ते आपले थारोवपा खातीर कितें करपाक लागल्या इवन एट युनियन मिनिस्ट्रीच्या लेवलार कितलीशीच अशे मोठे गुंडगिरी करणारे जे हे आसा तांकां अटक वॉरंट काडल्या आनी हे खंय ना खंय गोंयांत सुद्दां पावतले आनी ते सगळ्या स्टेटीनी पाविल्ले आसा आनी स्टेटीनी पावता आसतना आमी आतां एकामेकाक हातान हात घालून वचपाक जाय कारण ही गुंडगिरी थारोवपाची आवश्यकता आसा आनी ही सगळ्या लेवलार थारोवपाची आवश्यकता आसा आनी वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण हो जो इश्यू सेंट्रल गव्हर्मेंटान सिरियसली घेतला आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी मुखार वचल्यो कोलवा दर्यावेळेर पर्यटना खात्याच्या जमनीचेर बांदिल्ल्यो बेकायदेशीर खोपी ह्यो गांवच्या पंचान आपल्या अधिकाराचो गैरवापर करून बांदल्या ह्या गांवकारांच्या कागाळी उपरांत पर्यटन खातें मामलेदार नगर नियोजन खातें आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी आनी सर्वेक्षण केलें मात ह्या दर्यावेळेर सुमार 200 अश्यो बेकायदेशीर खोपी पारंपारीक नुस्तेकारांनी बांदल्यात देखून म्हाज्या एकट्याचेंच नांव घेयनासतना ह्या 200 खोपींचेरूय कारवाय जावची अशी मागणी पंच डिमिगो रॉड्रिगीजान केल्या हो एक आहलोलो पूण तो ताणें 2 इश केले डिवायड इश केला आनी तो म्हणटा आतां 2 जाले दोनूय जाले पूण ते कडेन प्रूफ करपाक आपणाक की सारकी आहा वो कितें आहा तें सांगूंक जायना ते कडेन 2 आहलोले 1 आहलोले 3 आहलोले अशें करून उलयता पूण आपूण इलिगल आहा वो कितें इशें हांव तेजे पेपर आहाय कितें तें सांगना तो आनी आफ्टर ऑल म्हाकाय देखून पुश कोण केला हिंगा आमच्या नीज फिशरमॅन आहाय तेमी पयलींचे एक पेंडार म्हणटाय तें वर्ड त्या नुस्तेकारान ओरिजिनल ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हें दवरलो आहा हार्डली 7-8 वर्स पयले फिशिंगा येयले म्हणून तें नांव घायलो हे आतां दोन हेचो हे आहाय तो आकोच आनी थिंगा सकल एक स्ट्रक्चर तो आतां चयलो 3 स्ट्रक्चर एकल्यागे आहाय म्हळ्यार चोय तूं सो हांवें तेजें कंप्लेन केलें कित्याक गायलें दुसऱ्याचें गायलें ना फिशरमॅनाचें हेजे कित्याक गेला हेगेली चोरबी आनी एटिट्यूड म्हणटा तो चोळा दिवो कित्याक हेणें मिसयूज पावर केला पंचायतां
आनी आमचेरी लोकां दुसऱ्या बेसे स्वता येयले म्हणून सो हेजेरी चड हेजेरी कंप्लेन घेयली म्हळ्यार हांव डोमिंगो रॉड्रिगीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव मुंगेलो शेपाय शेमाय हिंगा नुस्त्या मारपी तेजे उपरांत शेपाय शेमाय माय पायप हँडल केले सगळें बिझनेस आनी मुगे माय पायप येलो आतां तो धंदो हांव चलयता फिशरमॅन हांवूय मोकडे 30 वर्स 40 वर्सां जाली मोकडे बिझनेस आहा आनी फकत आमगे हिंगा बिचार हाट्स आसली त्यो शेपाय शेमाय गेल्यो पयलीं आदल्यां गेल्यो ती मेली आनी मुगे माय पाय चलयलो आतां ते सायडल्यान हांव दवरता एक ते झोपडेक हिंग बिचार झोपडे आहाय म्हळ्यार हिंगा 150-200 सुमार झोपडे आहाय ताका कोणा नंबर नाय ते फिशरमॅन म्हूण आहाय हिंगा जर तर आमकां ट्युरिजमान कोणें आमकां ऑथॉरिटी आहा तेमी तर घे म्हूण सांगितलें जाल्यार आमी तो जागो आमी घेवपाक रेडी आहाय. वट्ट 37 कोटी रुपया मोडून सरकारान पेडण्यान खेळाचे स्टेडियम बांदले मात ताचो उपेग बऱ्या तरेन उपेग जावपाक जाय अशें आदलो मंत्री बाबू आजगांवकर सांगता. पेडण्याचे स्टेडियम भुरग्यां खातीर आसा ते भाडेपट्टीन दिवंक जायना थळाव्या तज्ञांनी हाचेर आवाज उठोवंक जाय अशें बाबू म्हणटा. भुरग्यांचो खेळपाचो ग्रावंड म्हणून आमी हाडलो न्ही. तुमी जाणा आसतले की 37 कोटी मोडून जेन्ना करोड मोडून जेन्ना आमी हो स्टेडियम हाडटात आनी पेडण्या भितर ही सोय ना म्हणून हाडटात. म्हाका कळना की पेडणेकर आमी कित्याक उगी आहात ते. आज व्हडले व्हडले कार्यकर्ते तज्ञ मंडळी हांगा जर आसा तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आनी अशें हातींतले घालोवपाचें न्ही. तेचो आनी कितें तरी बरो उपयोग जावपा जाय त्या दृश्टीन आमचो जे खेळाडू आसा ते नॅशनल आनी इंटरनॅशनलचे वयतले हे असले स्टेडियम आमकां जाय आनी हेजो उपयोग आमच्या भुरग्यां कडल्यान जावपाक जाय आनी तो सोडून समज खंय तरी मजा मारपाक या गेस्ट हाऊस करपाक ते दिवप हें योग्य न्ही. गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क अंतर्गत पिलार फादर आग्नेल कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयान बिरेस्तारा करियर गायडन्स कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक पुण्यातले फामाद प्रशिक्षक CTO आणि करियर पथाचे संचालक शेखर भट हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. कला आणि वाणिज्य फाट्यान आशिल्ल्या ह्या विद्यार्थ्यांक नोकरी आणि व्यवसायात आसपी संधीची माहिती शेखर भटान विद्यार्थ्यांक दिली. खासा चवथीच्या निमतान CMM अरिना हांच्या वतीन तांच्या मेर्शेच्या शोरूमांत लकी ड्रॉच्या कार्यावळीत घडून हाडली. ह्या वेळार गोमंतक टीव्हीचे सल्लागार संपादक शैलेंद्र मेहता हांचे हस्तुकी लकी ड्रॉच्या जैतिवंतांची 13 नांवां वेंचून काडली. ह्या वेळार CMM अरिनाचे व्यवस्थापक हरिकृष्ण कौल हाजीर आसले. I thank all our customers, well-wishers and all our team members for making this Ganesha promotion successful. And customers have come in large numbers. We have done excellent business across all our showrooms and across all the categories. So the promotion was very successful. And I also congratulate all the people who have been the lucky winner. Please look forward for our upcoming promotion, which is Dasara to Diwali, starting from 26th of September. Lot of gifts, lot of freebies, on-spot gifts for your purchases. And in addition to that, another lucky draw, which will be held after Diwali. It's a great initiative by CMM to attract more and more customers, more and more footfall to the beautiful showroom that you all have here. Especially in the wake of pandemic, when the customer base had eroded with most of the stores and most of the showrooms. It's a good initiative that you are trying to get them back into action. And I congratulate all the winners. All the best to you all. Thank you. 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेक आमी विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांतूच लागल्यात अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता. शुक्रारा पिपळाकट्टा सार्वजनीक गणपती आनी मडगांव पुलीस स्टेशना वयल्या गणपतीचे दर्शन घेतल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार नरेंद्र सावयकर, राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आसले.
विनय तेंडुलकर, आमचे पार्टीचे जनसचिव दामू नायक, आमचे नरेंद्र सावयकर, सुबोध गोयेकर, आमचे साईश आणि आमचे कावन्सिलर राजन, आमचो लोटलीकर, हे सगळे जाण आम्ही MP इलेक्शनाची तयारी सुरवातीक जेन्ना असेंब्लीची निवडणूक जाली तेन्ना आमी तयारी सुरू केल्या. स्पेशल अशी न्ही, आमी सुरवाती पासूनच तयारी चालू दवरलेली आसा. त्यामुळे ह्या वेळाचेर आमी दोन्ही जे हे आसा जागा उत्तर गोवा दक्षिण दोन्ही बांदकामा खातीर लागपी परवाने दिवपा खातीर राज्य सरकारान आतां नोटरी अभियंत्यांक मान्यताय दिल्या. बांदकामाक परवाने दितना खंयच्या नेम पाळचे ताची वळेरी सरकारान काल जाहीर केल्या अशी म्हायती नोटरी अभियंत्या भरत कामत हाणें दिल्या. बांदकाम क्षेत्राक वेगवेगळे परवाने सुटसुटीत मेळचे तशेंच तांकां लागपी वेगवेगळे परवाने मेळटाना कळाव लागचो न्हय म्हूण सरकारान ही सोय उपलब्ध करून दिल्या. सो काल आमचे मंत्र्यान नोटरी इंजिनियराची घोषणा केल्या आणि नोटरी इंजिनियर नोटरी आर्किटेक्ट म्हणटा ते कितें ते ताणें एक आमकां गायडलायन्स दिल्या. तर तातूंत कितें बरयलां, लो रिस्क बिल्डिंग्स मीन्स बिल्डिंग्स हॅविंग अ built up area of maximum 500 square meters and a height of building limited to ground plus 2 stories including stilt and or compound wall only in respect of plots having an area up to 500 square meters of approved subdivision layout. म्हणजे नोटरी आर्किटेक्ट नोटरी इंजिनियर अप्रुवल आणि कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवंक शकता बिल्डिंग हे नॉर्मान जर बसली जाल्यार. सो गायडलायन सामके सिंपल आसा, आमकां अप्रुवल दिवंक शकता एज पर गोवा बिल्डिंग बायलॉजा प्रमाणे. भारतीय तटरक्षक दळाचे अधिकारी आणि वेळसाव पंचायतांच्या जोडपालवान बिरेस्तारा दिसा पुनेत सागर अभियान हाच्या खाला वेळसाव दर्यादेग नितळ करपाची मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या मोहिमेक तांच्या वांगडा इन्फंट जिजस अकादमीचे विद्यार्थी आणि शिक्षक तशेंच गोंयचो एकवट ही संस्था वांटेकार जाल्ली. वेळसाव सगळ्यांनी एकठांय येवन वेळसाव दर्यादेग नितळ केली. बिरेस्तारा दिसा ऑलिंपिक भांगरा पदक विजेता भालो शेवटुपी नीरज चोपडा हो डायमंड लीग फायनलीचे खिताब जिखपी पयलो भारतीय जालो. चोपडान आपली सुरवात फाऊल करून केल्ली पण ताच्या दुसऱ्या यत्नान 88.44 मीटर पयस भालो शेवटिलो. त्या उपरांत ताणें फुडल्या 4 फेरयेंत 88 मीटर, 86.11 मीटर, 87 मीटर आणि 83.60 मीटर परस भालो शेवटून जैत आपल्या नांवार केलें.
2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत तृणमूल काँग्रेसी वतीन पर्वरी मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून उबे राविल्ल्या संदीप वजरकर हांका जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणा वयल्यान SIT म्हळ्यार स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन अटक केल्या. एका जोडप्याक बोगस कागदपत्रां दिवन 27 लाख रुपया जमनीचो व्यवहार केल्ल्या खातीर ताका SITन अटक केल्या. गोंयांत बेकायदेशीर तरेन जमीन विकपाच्या प्रकरणांत गोंयच्या राजकारणी घुसपल्यात असो आरोप फाटल्या कांय दिसां सावन जायत आसा. ह्या फाटभुंयेर संदीप वजरकार हाका अटक केल्ल्याचे कळटा. दिसान दीस गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंत्यांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान लोकांचो हुस्को वाडपाक लागला. फाटलीं 2 वर्सां जावन गेलीं तरीही कोरोनाची स्थिती नियंत्रणान येना. शुक्रारा 92 नव्या कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 76 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रिय कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो 626 पावला जाल्यार रिकवरी रेट 98.21% आसा. सेजा फुटबॉल अकादमीन 18वी गोंय पुलीस करंड फुटबॉल सर्त जिखली. फायनलींत ताणें शापोरा युवक संघाक 2-1 अशा गोल फरकान हारयलो. गोंय पुलीस खेळा विभागान म्हापशेच्या दुळ्यार मैदानाचेर सर्तीचें आयोजन केल्लें. बंगालाच्या उपदर्यांत चक्रीवादळाची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान ताचो परिणाम म्हूण उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. सप्टेंबरांत गोंयांत कांय वाठारांनी उटंगराच्या वाऱ्या सयत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान ह्यान पयलीं उक्तायल्लो. तर हेर कांय वाठारांनी मध्यम प्रमाणात पावस पडटलो. तशेंच 9 आनी 10 तारखेर ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार 11 आनी 12 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट जारी केला. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. गोमंतक टीव्हीच्या आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच आमची फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.